ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तुमगेल सगळ्याला स्वागत असा. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच. श्रीमद भागवतांतू 11th कॅन्टो तंतू उद्धवाविषयी भारी चंद वर्णन केलेलं असं. ताका म्हणटा ती उद्धव गीता. ताची मागची प्रसंग म्हळ्यार उद्धव कृष्णालो कझिन ब्रदर. तागेल अम्मा आणि कुंती वो भयण्यो, कझिन सिस्टर्स. कृष्णाला अम्मा कझिन सिस्टर तागेली, तो कृष्णाल कझिन ब्रदर. आणि तो बृहस्पती शिष्य आशिल्लो. बृहस्पतीने ताका पुरा शास्त्र शिकयला. कृष्णा मणकेची बण्ण आस, कृष्णा मणकेची पळोवचे आस. कृष्णालो मिनिस्टर आस, मंत्री जावन आस. कृष्णालो फ्रेंड आस. कृष्णा ओट्टू बस बैसूचे, उठाचे, भोंवचे वच्चे, शिकार करचे वच्चे, दरबारांतू बसचे, घरल्याक जेवण जेवचे आणि सकट गप्पा गपलास करचे, सकट नमुन्याचे क्लोज इंटरॅक्शन तागेले उठू. आणि पळोवचे की कृष्णा मणकेची, तागेले मणकेची बण्ण आस, कलर इतली फुरा तागेल्यांतू सद्गुण आशिल्ले. आणि भारी मोग कृष्णावेली. तरी कृष्णानं ताका एक पंत वृंदावना पेटयले मेसेज घेवन. मिगेल गोपिंक आणि मिगेल गोपालांक आवसू बापसूक सगळ्याक भारी बेजार आसा हांव ना म्हणून. मिगेल तांकां मेसेज देवन दिवका तूं म्हणून. तेन्ना बृहस्पती कडेन नॉलेज प्राप्त केले मागीर ताका अशी अहंकार म्हणून सांगचे जायना, पण ताका एक जाणीव आशिल्ली की म्हाका मस्त नॉलेज आसा म्हणून. तर कृष्णान सांगले की मिगेल गोपी आणि पुरा भारी बेजार आसा ती, तांचे के बेजार उण करचे प्रयत्न कर म्हणून. ताणे मनान तूं एक लेखून दवरला की हांव ताका वचचो न्हू, तांकां योग शिकयता. आणि योग शिकोवन तांकां तांगेल्या भावने वयरी नियंत्रण कशें करचें म्हणून शिकयता. तांगेलें मन संतुलित करून तांकां विरहांतुल्यान मुक्त करता म्हणून तो मनान तो विचार करून गेला. आणि मस्त व्हडली काणी आसा. संक्षिप्त रुपारी सांगचें म्हळ्यार थंय पावले सतांक ताणें पळयलें की गोपी ध्यानस्थ यमुना वगैरे बसल्यात. ताका भारी खुशी जाली की थोडो थोडो योग अंगोत तसो. तर म्हाका आनी मुखावेल शिकोवच्याक काय अड्डी ना, लायक करून शिकोव येता म्हणून ताणें नेमगेलें की तुमी हे ध्यान करून बसल्या ती कसन ध्यान करता तुम्ही. तर गोपी म्हणाले की आमगेल मना भितरी कृष्ण अशी वचून बसला, अशी वचून रिगून बसला. ते ताका भायर काडचे खातीर आमी योग करता आसत. तर ताण शिकलेलो योग कसो न्हू कसलो आशिल्लो.
कोणाले मनान तो कृष्ण ना, कृष्ण भायर आसा. भायर दाखोवन कृष्णाक मना भितरी, हृदया भितरी आमंत्रण दिवका, ताका स्थानापन्न करूका, हृदयान तो बस कराका, तो योग आम्ही शिकिलो. अशी तो मना विचार करता. आणि पण मना बसशील कृष्णाक भायर काढतो योग काय हांव शिकनी केन्ना नाही. तेन्ना ताका कळलें की म्हगेलो योग पुरा, नॉलेज पुरा व्यर्थ आसा. हांगेलो योग सर्वश्रेष्ठ योग आसा. अशी पुरा प्रसंग सुरुवात सुरू जावन मस्त ताका ताका अनुभव जाता. तागेलो पुरा ब्रह्मज्ञान ताका ಗೊತ್ತು जाता की कसं नाही प्रयोजन ना म्हणून. म्हगेलो कसं नाही ब्रह्मज्ञान, कसं नाही प्रयोजन ना. हंगेल प्रेम योगा येता म्हगेल कसं नाही योग, कसं नाही काय प्रयोजन ना. पण एकदम परिवर्तन जावन कसं होता. इतली परिवर्तन जाता, इतली परिवर्तन जाता की स म्हयने ते राबता. 2 दिवसा खातीर गेल्लेलो मेसेज घेवन. 6 म्हयने ते राबला. काम कसं नाशिल्लें की गोपींक सगळ्यांक सांत्वन दिवचें काम आशिल्लें. सांत्वन दिवचें ताका साध्य जायनी. कसं करचें म्हणून कळ्ळें. कशी सांत्वन दिवचें, मना आसता सांत्वन दिवका म्हणून, परंतु सांत्वन दिवचें कशी म्हणून वतना. तेन्ना ताका गोतू जाल्लें की तांणी केन्नाय कृष्णा विशयांत उलयता पळय, तेन्ना तांकां स्वता सांत्वना प्राप्त जाता. स्वता सांत्वना, स्वयं सांत्वना. तांणी उलयत सुरू केलें मागीर तांगेलें दुख्ख पुरो उण जाता. कृष्णा विशयी उलयल्यार सुरू केलें मागीर तांकां भारी खुशी जाता. आनी तांणी दुख्ख पुरो विसरता ती. पूण ताणें उलोवचें बंद केलें आनी तांकां उलोवचो चान्स दिला. सक्कड गोपीन मेळून ताका 6 म्हयने थंय पुरा जाग दाखयली. सक्कड कडेन वचून कसं कसं आमी केल्लें, कसं लिला केल्ली थंय दाखोवन, कसं आमगेलें इंटरेक्शन जाल्लें, तें पुरा वर्णन केलें. मागीर तांकां भारी खूश जाता. तांगेलें दुख्ख उण जातना ताका देख पडटा. ताणें कसं न्ही उलयनी. 6 म्हयने थंय पुरा कडेन भोंवन पुरा स्थान पळोवन तांगेलें स्वयं सांत्वना करचे खातीर तांकां साय केल्ली. मागीर वचची वेळ आयली तेन्ना भायर सरता. खंय वच म्हणाली ती. कृष्णा जावन वचून भेटलो मथुरेन. तूं सांगलें पुरा निरोप दिल्लो, पुरा रिपोर्ट दिल्लो. आनी मस्त कृष्णा बिश्टायलें. कसं नमुने मनीस तूं, तांगेले विचार करना, तांगेले बद्दल कसं नाही प्लॅनिंग करना, तांकां भेटू वचना. कसं नमुने मित्र तूं, कसं नमुने फ्रेंड तूं. तर कृष्ण म्हणटा की तूं आतां वत्ताना विंगड भास उलयत आशिल्लो, आयले मागीर तांगेली भास उलयता. तांणी कशी उलयता तशीच उलयता. तेन्ना ताका कळ्ळें की तागेलें पूर्ण हृदय परिवर्तन जावन आयला म्हणून तो. आनी मागीर म्हणटा की हांव वत्ता वापस. खंय वता? वापस वृंदावना वता. कसं काय तरी त्यात मग तपश करचें आसा, तपश करचें आसा. कितें म्हळ्यार थंय गेल्ले मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हाका मोग आशिल्लो म्हणून हांव लेखिल्लें तुगेले भेटूंक. तांगेलो मोग केन्ना हांव अनुभव केल्लो तेन्ना म्हाका कळ्ळें म्हगेलो मोग कसनय ना म्हणून. आनी म्हाका दिसता की तांगेले चरण धुवली प्राप्त केल्ली मागीर थोडो तांगेले मनांतून मोग म्हाका प्राप्त जावका म्हणून म्हाका दिसता अशी. तांगेले चरण धुवली म्हाका माथ्यार घेतल्यार म्हाका तांगेले म्हणके प्रेम येदे म्हणून व्हडना पण प्राप्त जाता अशी म्हाका आश आसा. म्हण हांव थंय तपश करचें वता आसा की म्हाका तण म्हणून जन्म जावका म्हणून. कितें काय तण म्हणून जावका? कितें म्हळ्यार हांव तुगेले म्हणके दिसता. हांव मथुरेन तुला व्हडलो मंत्री अधिकारी. हांव तांकां सांगल्यार तुमगेले पांया धुवली म्हाका जावका म्हणून तांणी दिना. ती तांकां संकोच आसा. तांकां भारी बेजार करता तुमी अशी सांगल्यार. पण हांव तांगेले वटून भोंवताना सक्कड कडेन पळयला तांणी लायक करून तणार चमकताना तांकां कसले संकोच जायना. तणारी चमकताना, तणा वयल्यान चमकताना तांकां कसलेय संकोच जायना. म्हाका तांकां संकोच दिवका म्हणून मनाना. तांगेली चरण धुवली सहज प्राप्त जावका म्हणून हांव लेखला की हांव तण जावचे खातीर
तपश्य करता. मागीर तण जाल्ले मागीर जन्म घेतले मागीर मेगेल वयल्यान बिना संकोच तांणी चमकता ती तेन्ना तांगेले पाया धूळ म्हाका सहज प्राप्त जाता. अशें करून उद्धव अपास वृंदावन वता आणि थंय तपश्य करून तणा जन्म प्राप्त करता. आणि त्या जन्मान तूं गोपी सकडाले चरण धुली प्राप्त करून धन्य जाता. अशी आहे आमगे चरित्र, उद्धव चरित्र. भारी साक्षात्कार प्राप्त जावन वृंदावना वृंदावन विद्यापीठ, वृंदावन विद्यापीठ, प्रेम विद्यापीठ, युनिव्हर्सिटी ऑफ लव ऑफ वृंदावन थंय वचून ते ग्रॅज्युएट करून मोग मोग या विशयांत पीएचडी करून आता संपृक्त जाला उद्धव. आणि मागीर कसं पळयता की कृष्ण एक व्हडलो यज्ञ करता आसा आणि व्हडलो यज्ञ करचे खातीर सक्कड द्वारकावासियांक द्वारकांतल्यान भायर काडून द्वारका पशी भायर वचून प्रभास क्षेत्रांत ताणें यज्ञ केला. इथे म्हळ्यार कसं न्हय, यज्ञ म्हणटा की पवित्र स्थानांत कोरका. आता खंय कृष्ण राबता निवास आसा, कृष्ण निवास स्थान द्वारका, ताजे पशी पवित्र स्थान खंयचे आसा. तर द्वारके पशी पवित्र स्थान कसं ना, द्वारका आसत थंय कृष्ण राबचे आसत, थंय निवास स्थान आसा कृष्णाले. तर त्या सोडून कृष्ण द्वारके भायर वचून यज्ञ करता काही होम करता. तेन्ना ताका डाऊट येता, मनात संशय येता की म्हाका दिसता कृष्ण आतां ह्या जगात ते सोडून उपास वचची प्लॅनिंग करतास की म्हणून मना येता. त्या पुरा कसं कसो आहे, कोणा मोग आसा पळय, कोणार बरी मोग आसा, ते मोग आशिल्ल्या मनशा विशयान तूं मना भितरी प्रेरणा मेळटा, मना भितरी संदेश मेळटा. खंय अमेरिकान तूं कोण मोगा मनुष्य म्हणल्याक ताका ताप आयले म्हणल्याक मोगा मनुष्य आमगेलो, पण अमेरिकान ताप आयलो म्हणून हांगा मनान तूं दिसता की संकी आसा, सौकी ना दिसता. फोन करता, कसं रे सौकेस की ना रे ताप आयला, ते बद जाता मागीर कळता आमगेल मोगा मनशाक केन्ना कसं नाही कष्ट आसा म्हणल्याक ताजे विशयान तूं मनान तूं संदेश मेळटा आमकां देवाल दयेन. तशें ताका देवाल मस्त मोग आशिल्लो. तर देव आतां अवतार कार्य संपन्न करून पृथ्वी तल सोडून वच्चे आसा म्हणून ताका कळटा. म्हणून देवाक एक बगले घेवन निमगिता, कसं नाही कसं विचार वच्चेस मना प्लॅन केला की. तर देव सांगता वय वय आता वेगळे अवतार कार्य अवतार काल समाप्त जाला. आता हांव त्या खातीर हांव गेल्ले मागीर द्वारका उदका भितर बुडता. ताचे खातीर हांव सगळ्यांक म्हगेल्या मोगा जनांक द्वारकांतून भायर हाडून प्रभास क्षेत्रांत हाडून यत्न केला. हांव केन्ना ते भायर पडटा तेन्ना ते उदका येवन द्वारका उदका मुळा वता आनी तशी जाल्लें. तेन्ना उद्धव भारी बेजार जाल्लो. तेन्ना उद्धव म्हणाला कृष्णाक, पळय म्हाका तुगेले शिवाय राबूं जायना. एक तर तूं म्हाका खंय तूं वता अवतार घेवच्या थंय म्हाका घेवन वच, तुगेले ओट्टू म्हाका राबूं का, म्हाका तुगेले शिवाय राबूं जायना. तेन्ना कृष्णान सांगिल्लें आसा की भारी लायक वर्णन आसा. कृष्णान सांगिल्लें आसा की म्हाकाय तुका वर का म्हण मस्त मना आसा बगल ओट्टू, पण तुका मस्त म्हण इम्पॉर्टंट काम आसा हांगा. त्या निमित्त तूं मेगेल ओट्टू येवचें साध्य ना. तूं मातशें राबून ते मेगेल कार्य कोरता. ताका भारी बेजार जाल्लो, तागेलें मन भारी उद्विग्न जाल्लें. तेन्ना कसन काम आसा म्हूण सांगलें. तेन्ना उद्धवान सांगलें की कृष्णान सांगलें उद्धवाक की मेगेल बायल आसा ती 16,108 16,108 मेगेल बायल आसा ती बायली, तांकां भारी दुख्ख जाता हांव गेले मागीर. तांगेले उद्धार करचे खातीर तुगेले काम आसा. तूं तांकां उद्धार कोरका, तांकां मेगेल थंय पावोवं का, तांगेले उद्धार कोरका. तांणी अवतार घेतले आसा, तांकां गोलोकांत तूं पावोवं का म्हणून. तर कृष्णा ती एक काण आसा.
कृष्णान वच्ची फुडें वच्ची गेल्ली मागिरी ताणे कृष्णा आणि बायलांक कुसुम सरोवर बगले बैसून 30 दिवस भागवत सांगला. आणि 30 दिवस भागवत सांगली मागिरी सक्कड राणी पळय कृष्णाल्या बायल सुद्धा तांणी गोलोक वृंदावन तू प्रयाण करतात. तांकां मुक्त करचे खातीर गोलोकांत तू प्रवेश करचे खातीर उद्धवाली भारी इम्पॉर्टंट सेवा आशिल्ली. त्या खातीर उद्धवाक देवान मातशें दवरलेले. त्या देवान गेल्ले मागिरीची काणी आसा. देवान वच्चे फुडें भारी बेजार उद्धवाक की आतां म्हाका देवाल विरय जाता म्हणून म्हाका ते कशें करचें म्हणून वतना तर देवान तांकां उद्धव गीता म्हणून उपदेश केला. ते 11th कॅन्टो श्रीमद भागवतान तू येता कशी अर्जुनाक मस्त बेजार जालेलो, दुःख जालेलो मस्त कशी युद्ध करचे. म्हगेले ग्रेट ग्रँडफादर म्हगेले गुरुजन म्हगेले पुरा लेखताले भाऊ पुरा कजिन ब्रदर्स पुरा मामू बाप्पा पुरा ಒಟ್ಟು राबले ती युद्ध करचे खातीर. तागेले ಒಟ್ಟು म्हाका युद्ध करची मनाना. हांव आत्तां तूं भिक्के आयदन घेवन हांव भीक मागच्या वता संन्यास जावन म्हाका राज्य नाका म्हणटा. तेन्ना त्या प्रसंगारी कृष्णान उद्धवाक अर्जुनाक भगवद्गीता सांगिल्ली. तेन्ना कृष्णाक मस्त वेळ उण आशिल्लो. आता युद्धभूमीर राबून मस्त दिग प्रवचन करचें जायना. संक्षिप्त सांगू का म्हणून भगवद्गीता अशी हांव वाचला की 2 घडी म्हळ्यार अराउंड 48 मिनिट्स ताचे भितर सांगिल्ली आसता गीता 700 श्लोकाची. पण उद्धवाक केन्ना उपदेश करचो प्रसंग आयलो पळय तेन्ना अवस्था तीच आशिल्ली. दुःख जालें ताका मस्त. तेन्ना कृष्णान ताका काही टायम लिमिट नाशिल्लें कितले दीस सांगता म्हणून कितले समय काल आसा कितले कालान सांगता म्हणून ना. लायक करून उपदेश केला. तांतू आणि भगवद्गीता उपदेशांतू मस्त साम्य आसा. एक नमुन्या वर्णन आसा. खाली थंय अर्जुन आयकत आशिल्लो युद्धभूमीर राबून आनी हांगा द्वारके भितरी उद्धवाक देवान उपदेश केला. तांतू मेन म्हळ्यार सांगला की आमगेलें जीवन कशें नश्वर आसा. आमी पुरा देहबद्ध जावन ह्या जगांत येता ती आणि 3 नमुने ताप सहन करता ती. आध्यात्मिक क्लेश आदी भौतिक क्लेश आणि आदी दैविक क्लेश आम्ही सहन करतात पुरा. आणि त्रिगुणा परिणामांतू आमगे जीवन पर वत्तस सत्वगुणांतू केन्ना केन्ना रजोगुणांतू केन्ना तमोगुणांतू आम्ही कार्य करता ती तातूंत मागीर कार्याचे फल मेळटा. मागीर त्या फलान तूं बद्ध जावन आमकां ते अनुभव घेवका सुख दुःख अनुभव घेवका अशें निमाण्यान आमगेलें जीवन पुरा चलता वता. तेन्ना पुरा अनेक नमुन्याचे तत्वज्ञान तांकां सांगिल्लें आसा. ताका म्हणचे उद्धव गीता म्हणून भारी लायक वर्णन केला. त्या प्रत्येक मनशान जशी गीता वाचूका कृष्णाल भगवद्गीता तशी उद्धव गीताय वाचूका. ते पुरा उपदेश केले मागीर उद्धवाले मन संतुलित जाला समान जाला बेजार नष्ट जाला. आणि कृष्णाला विरय जाल्यार सांग केन्नाय पण कृष्णाला विरहापशी चड महत्वपूर्ण म्हळ्यार कृष्णाला सेवा. देवा सान्निध्यापाशी महत्वपूर्ण आसा देवाला सेवा. तशीची मस्त नमुने उदाहरण आसा की आमकां देवा वट्टू राबुका म्हूण दिसता. हनुमानाक दिसला की आमी रामा वट्टू वचूं का म्हणून उपास. तेन्ना देवान सांगला रामान नाही तू मेगेलो वचचें ना तू हांगा राबुका आणि मेगेल विशयान तू सगळ्यांक सांगू का मेगेल विशयान तू आयकू का मेगेल विशयान तू वर्णन करू का रामलीला सांगू का. केन्ना थंय रामलीला पृथ्वीन चाल आसता तेन्ना तू हांगा राबुका म्हणून. तेन्ना हनुमानान देवाल सान्निध्यापाशी देवाल सेवा जावं का म्हणून स्वीकार केल्या. देवा सान्निध्य जावं का म्हणून मना आसा पण देवाल सान्निध्यापाशी देवाल रागी रावचे पशी देवाल सेव करून देवा प्रसन्न करचो चड महत्व आसा. ह्या गोत्तू जावन म्हणून हनुमंत देवा वट्टू वचले आनी काय हांगा आसा. तशी उद्धवानय देवा वट्टू मना वच्च्यास मस्त मना आसा.
पण लायक कोण न्हू देवा लायकू न्हू सेवा चड महत्व असं म्हणू देवाला सान्निध्य सोडू देवाला सेवा घेवची खातीर मुखार सरला तो. तर आमकां गोतू जावका की देवाल प्रत्यक्ष वट्टू रावचे पशी देवाल सेवा करताना आमी देवा लागीं चड आसा ती देवाल सान्निध्य आमकां चड प्राप्त जाता केन्ना आमी देवाली सेवा करता आसता ती दूर बसून सेवा केल्यार सूक्ष्म रूपान उत्कट रूपान देवालय सान्निध्य आणि देवाला संघ प्राप्त जाता हे आमगेले सिद्धांत आसा. केल्या कोणालाय वट्टू आमकां मोग असल्यार त्या मनशाक सेवा केल्ले मागीर तागेले सान्निध्य आणि लागीं रावचे भाग्य प्राप्त जाता सूक्ष्म रूपान शरीर रूपान नाही आत्मरूपान सान्निध्य प्राप्त जाता. त्या उद्धवाले चरित्र सर्वश्रेष्ठ चरित्र श्रीमद भागवतांतुले सक्कड नमुन्या ऐश्वर्य असूनही ताची पशी चड महत्वपूर्ण ऐश्वर्य प्रेम ऐश्वर्य. बाकी पुरो ऐश्वर्य आसा योग ज्ञान आसा ब्रह्मज्ञान आसा बृहस्पती शिष्य आसा कृष्णाल मंत्री आसा सकळ नमुने अधिकार आसा शक्ती आसा सौंदर्य आसा रूप आसा देवाल म्हणके देवाला ओटू लॅक आसा देवाले देवाल भाव म्हणून एक लॅक आसा सकळ नमुने देवा लागीं आमचे योग्यता आसा तरी तरी पण ताणें देवाले सेव करून देवाला मोग प्राप्त केला त्या सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य प्राप्त केलेलं आसा. बाकी सकड ह्या जगत्यान तुले ऐश्वर्य असूनही ताचे पशी चड महत्व आशिल्ले देवाल सेवा करून ते प्रेम ऐश्वर्य प्राप्त केला. अशी व उद्धवाल चरित्र आमगेल खातीर भारी महत्वपूर्ण आसा. ह्या जगत्यान तू कोण कोण तपस्या केला सकडान तपस्या केला एक कारण खातीर सकाल आशिल मनशाक वयर वचूका म्हणून तपस्या करतात. प्रत्येक मनुष्य आशिल अवस्थे दाखवून वयले अवस्थे वच्चे खातीर तपस्या करता. आता 10th आशिल विद्यार्थी पुरा टीव्ही आणि पुरा सोडून अभ्यास करता समुद्रा लागीं भोंवच्या वचना खेळूंक वचना पुरा त्याग करून एक तपस्या करता इतले म्हळ्यार चांग मार्क मेळटा म्हणून. मागीर 12th आशिल्लो विद्यार्थी आनीक मस्त त्याग करून कसो खातीर त्याग करता की MBBS ऍडमिशन मेळका इंजिनियरिंग ऍडमिशन मेळका. तर आत्ता आशिल्ले अवस्थे दाखवून आणि उच्च अवस्था प्राप्त जावका म्हणून आम्ही तपस्या करतात केन्नाय साधकही तशी तपस्या करतात. आता कनिष्ठ अवस्थे असतात वरिष्ठ अवस्थेत प्राप्त जावका म्हणून तपस्या करतात. पण कोणीही मनुष्य कोणी साधक कोणी तपस्वी वयले अवस्थे दाखवून सकाळी वचके तपस्या करना ती केन्नाय. आम्ही विचार करून पळोवका उच्च अवस्था ऑलरेडी आसा कृष्णाला मित्र आसा कृष्णाला म्हणके दिसता बृहस्पतीला शिष्य आसा कृष्णाला मंत्री आसा सकड म्हणे अधिकार सौंदर्य सकड आसा त्या आसतानाय सकड अवस्था सर्वोच्च गोपी म्हणटा ती की उद्धव म्हणके अवस्था कोणाली ना इतली लागीं आसा कृष्णाला तो खावचे पिवचे न्हिदोचे उल्लोचे भोंवचे वचे घरान तूं भायरी दरबारान तूं सकड कडेन कृष्णा वट्टू आसा ऑफिशियली अनऑफिशियली लेकाना ना लेक असताना सकड नमुन्याची कृष्णा लागीं इतलो असो आमकां तागेले दूर पण तागेले सान्निध्य प्राप्त जायना. अशें आसतना उद्धव मात्र नित्य प्रती 24 घंटे दिसाक कृष्णाला निकट सान्निध्य असं इतले उच्च पदांतून असताना कृष्णाक सोडू ताणे वृंदावना वचून तपस केला कसं खातीर एक तण जावचे खातीर इतले व्हडले पोजिशन आशिल्ले त्या त्याग करून एक यक्कश्चित शूद्र तण जावचे खातीर ताणें तपस्या केला. अशी तपस्या कोणेय करना ती वयर दाखवून सकाळ येवचे खातीर ब्रह्माने तपस्या केल्या तशीची अनेक व्यक्ती ब्रह्मा देवाल प्रथम पुत्र मानस पुत्र अयोनिज पुत्र आम्मना ताका स्ट्रेट कृष्ण दाखवून जन्म झाला. या ब्रह्मांडात तुला सगळ्यापाशी सर्व जीव इतली बुद्धी निर्माण करचे खातीर रजोगुणांतुली इतले ग्रेट 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 ग्रँडफादर ऑफ एव्हरीबडी सगळ्याला ग्रँडफादर कृष्ण ब्रह्मा
ताणे कृष्णाले पाययाले धूळ प्राप्त जावं का म्हणून फात्तो जाव का म्हणून तपस केला. आणि कितली वर्ष केला? 1,20,000 वर्ष. एक पंत 60,000 वर्ष केला, नो रिझल्ट वगैरे काम करून वगैरे अपास एक पंत 60,000 वर्ष तप केला. तपस्या करून 1,20,000 वर्ष तपस्या करून कसं झालेलं आहे, कसं प्राप्त झाली? फात्तोर झाले, फात्तोर मारी पर्वत झाले ते. निष्क्रिय पर्वत, निश्चल पर्वत. संकुचा पण ना एकडे बसची मात्र तसं नाही करू शकता. मिस्टर नो बडी, मिस्टर एव्हरीबडी मागीर जाऊन तपस्या करून कसं झालंय? मिस्टर नो बडी. अवरोह तपस्या म्हणतात. आरोह तपस्या म्हणारी सान दाखवून वोड जावचे, कनिष्ठ दाखवून वरिष्ठ जावचे. आणि अवरोह प्रतिष्ठा, अवरोह तपस्या म्हणारी वोड असेल तर सान जावचे. तशी तपस्या उद्धवान केला. भारी एक्झाम्पलरी उदाहरण. हा, ज्ञान मार्ग पुरा त्याग करून प्रेम मार्ग स्वीकार केला. प्रेम विद्या होत जाव का म्हणून सक्कड सोडू हे गोपी चरणांत धुली प्राप्त करू शके तरी इतले बळ तपस केला. तर त्या उद्धवाक असं योग्य मनशाक देवान बोध दिला. देवान दिलेलं बोध आमगेल का तरी भारी महत्वपूर्ण असं. ते वाचून ते समजून घेऊन आम्ही आमगेल जीवनात तो अंमल करू का, प्रॅक्टिस करू का. त्यांना उद्धवाक कसं अनुभूती प्राप्त झाल्या आपल्या, ती अनुभूती आमकांय प्राप्त जाता. अशी ही उद्धव गीता. आणि तांतू जशी अर्जुनाक देवान गीत सांगिली तांतू मोग चढ अस, काउन्सिलिंग अस, परामर्श अस, ऍडवाइस अस. पण मेघल अर्जुन म्हणून मोग चढ असतात तो मोगान सांगिल्ले बोध उपदेश असतो. तशी मिगेल मित्र असं, मिगेल लेखताल असं, मिगेल भारी मोग करतल मनुष्य असं, ताका भारी बेजार जाता असतं म्हणून मोगान सांगिल्लो उपदेश असतो. उद्धव गीता म्हणारी कृष्णान भारी मोगान सांगिल्लो उपदेश उद्धवाक. आणि त्या उद्धवा उपदेशा परिणाम म्हणारी देवा सोडू मोग काय उण जायनी, पण तशी देवा सोडू मागशिरा बुनू देवान सांगेल ऐकूची तयारी ताण केल्या. आणि उद्धव कुसुम सर्वांना तो राबून वाटत असं मागील देवाले पुरा 16,108 बायल मनशां येतात पुरा. आणि तांकां 30 दीस बसून देवाले पुरा कहाणी सांगितलं असं श्रीमद भागवत. आणि दशम स्कंद वर्णन करताना त्या सकट देवी असं ती बायल मनशी कृष्णाला तांकां तांगेले स्वरूप दर्शन जाता, तांगेले कहाणी ताणे ऐकतात. आणि 12th कॅन्टो पूर्ण झाले मागीर कृष्णाल बायल सकट आमगेल तांगेले मूळ स्वरूप प्राप्त करून गोलोक धामान तो प्रवेश करतात. आणि आजी उद्धव गुलबर्लता तर्ण जाऊन कुसुम सरोवरा बद्देन अनेकही राबता, अनेकही उपस्थित असत. ही स्टील प्रेझेंट ओव्हर देअर इज द ब्लेड ऑफ ग्रास. एक तर्ण जाऊन तागेलें नाव गुलबर्लता तर्ण जाऊन त्या आजी निवास करत असत. त्या चिंतनांतू म्हाका गोपील चरणांतुले धूळ प्राप्त जावका, प्राप्त करून आजी त्या नम्र अवस्थेंतू आमगेल उच्च अवस्था त्याग करून त्या नम्र अवस्थेंतू ते निवास करता असं आमगेल सगळ्यांक तरी भारी व्हडली प्रेरणा म्हणून असं तांतू. ते उद्धव चरित्र आमकां सगळ्यांक ओळखा, आमकां तांचे अनुभूती प्राप्त जावका. हे आमगेल आध्यात्मिक जीवनांतुले एक भारी महत्वपूर्ण विषय असा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर संक्षिप्त प्रवचन करून क्वेश्चन आन्सर्स कोरका म्हणून मना असा. तर कोणाक कसले प्रश्न असल्यार निमगो येता. हरे कृष्णा. येस, मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. येस तुम्ही माताजी. चंदकोन संक्षिप्त जाऊन सांगला उद्धवाले उद्धव गीतेचे कहाणी. कोणाकय संशय कसले निमगूचे असला निमगू येत प्रभूजी लगी.
खंयच्याय विषयारी निमगो येतं प्रभूजी येस आन्सर. येस. आयचे विषयार निमगो येता आणि खंयच्याय विषयार निमगो येता. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. कोण उलयता? जयंत. जयंती नाईक हा माताजी. हा, येस येस. जयंत. जय जय गौरांगी माताजी, सांगा. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. येस माताजी. आमच्या सैलांनी भक्ती मार्गामितरी साधन म्हणून कसं करीत साधन आमका करता म्हणतात. आमका साधन दिले नाही गुरु महाराजांना. 16 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र करचे असं, 4 नियम पालन करचे असं, नित्य शास्त्र वाजूचे असं, देवाला पूज करचे असं, प्रवचन ऐकूचे असं, केन्नाय चान्स मेळ्ळ्यार यात्रे वचचे असं, येणे करे प्रकारेण देवाल विषयी मनान तू सतत राबुका म्हणून प्रयत्न करचे असं, दान धर्म करचे असं, जालें तितले देवाक दान दिवचे असं, देवा कामा खातीर दान दिवचे असं. आणि सगळा पशी व्हड साधन म्हळ्यार हरे कृष्ण महामंत्र जप करचे असं ध्यानपूर्वक. सगळा पशी व्हडले साधन. सगळा पशी व्हडले तपस्या कसं नाही, ध्यानपूर्वक जप करचे. जप सगळं करता ती, पण अटेन्शन दिवन ध्यान करचे साधना सगळा पशी व्हडली तपस्या आसा. कलियुगान तू सकड परिवाराने त्याग करून जंगला वचून राबचे तपस्या नाही. दुड्डू आणि पुरा कुटुंब त्याग करून जंगला वचून गुफे भितर राबचे आणि थंय ध्यान करचे. ताका तपाक ह्या कलियुगांत महत्व ना. कलियुगांत तू सर्वश्रेष्ठ तपस्या म्हळ्यार ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप करचो. सर्वश्रेष्ठ साधन. ते केल्यार सर्वश्रेष्ठ अनुभूती प्राप्त जाता, साक्षात्कार प्राप्त जाता. तंतु मनान तू संशय दवरचो ना. ओके. हरे कृष्ण. येस धन्यवाद. येस. थँक्यू. हरे कृष्णा. आणि कोणा प्रश्न आसा? हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. कोण उलयता? रश्मी भट. रश्मी भट माताजी. हा रश्मी रश्मी भट भट. माताजी कारकळ. हा हा. येस माताजी. येस माताजी, सांगा. हरे कृष्ण. आम्ही सांसारिक जावन असताना कशी एक परिस्थिती हा येत की फॅमिली वरेना पळोका आणि हा आमगेल आश असत की देवस्थाना वरेन वचका म्हणून आश असता, यात्रा तसलन याका. हा बट फॅमिलीचे इम्पॉर्टन्स असता, तेवे असतं हेवे असतं. जाल्यार आमी खंयची चॉयस करका म्हणून आमकां कळना. ಮಿತ್ತಸಲಂತೂ ಹಾವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ್ತ ಕೃಷಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ करतले. हरे कृष्ण. पळय, ब्रह्मचार्यांक आणि संन्यासांक आमगेल म्हणके जबाबदारी ना. तांकां बायल बामणू आणि चेडू आणि कसं ना. आम्ही ग्रहस्थ, आमकां ग्रहस्थ साधकांक आमकां बामण असं बायल आसा, चेडू आसा ती कर्तव्य आसा, मस्त नमुन्या कर्तव्य आसा. तर आमकां पुरो बॅलन्स करून रावुका. आमगेले चेडवांक तांकां तांगेले लायक करून केअर करचें आसा. ती वय देवाली सेवा आसा. आमगेले चेडवांक कृष्ण भावनेन तूं दवर न्हू, तांकां कृष्ण भावना पालन करचे खातीर प्रेरणा दिवचे खातीर ती वय आमगेली साधना आसा. आमगेले बामणाली सेवा करची आमगेले साधन आसा. कर्तव्य सोडून आमी कसन साधन केल्यार तांतूं फळ मेळना. कर्तव्य सोडून खंय धांवन गेले मागीर आध्यात्मिक अनुभूती प्राप्त जायना. अर्जुनान लेखिले, म्हाका युद्ध नाका, म्हाका राज्य नाका, म्हाका दुड्डू नाका, ऐश्वर्य नाका, पद नाका, कसले नाका म्हाका. हांव जंगला वचून भिक्षा मागून राबयत म्हाका, पण युद्ध नाका म्हाका. ताका दिसतालें की हांव भारी व्हडलें तत्वज्ञान सांगतास म्हणून, बिग फिलॉसॉफी. देवान सांगिल्लें, गतासून गताशुंश्च नानोशो उतंती पंडिता. तू उलयत मस्त पंडित म्हणले, पंडिता म्हणकेची, पण तू मूर्ख नंबर 1 आसा. त्यान तुका ताका कसन कोरचा नाय बन आशिल्लें, तेच तू कोर का म्हणून सांगला. तुगेलें कर्तव्य तू कोर का म्हणून सांगला. तशें आमगेले सगळा पशी व्हडली तपश कसं नाही. आमकां मना दिसता हे पुरा सोडून यात्रे वचुका, ह्या पुरा सोडून हांग वचुका, ह्या करका त्या करका, असं नाही दिसता. पळय, इझी दिसता, इझी. ते इझी वस्तू केल्ले मागीर चड प्रगती जायना.
कसं करच्यान मोस्ट कष्ट आस पळय तांतू आध्यात्मिक उन्नती आसा कसं आमकां मना आसा ते केल्यार काय भारी ओडकान तांतू काय अगत तांतू काय व्हडली काय प्राप्ती ना केन्ना ते मना विरुद्ध आसा आणि कर्तव्य म्हणून पोडका पडता देवा खातीर पोडका पडता तांतू आध्यात्मिक उन्नती आसा त्या खातीर ग्रहस्थ जाले मागीर अशी मन तत्वज्ञानान तो फिक्स जावपाक आमकां गोत्त आसता की कसं योग्य आसा कसं योग्य ना आणि केन्नाय कन्फ्युजन येता कन्फ्युजन एक प्रसंग येता एक विषय येता तेन्ना आमकां कसं म्हणून कळना अशें करचें की समज तशें करचें म्हणून तेन्ना वरिष्ठ वैष्णव वटून बसून डिस्कस करून तेन्ना निर्णय घेवका अर्जुनान कसं केल्लें मस्त पुरो तर्क कोण जाला मागीर कसं नाही कळना तर्क केल्लें मागीर कसं करचें म्हणून मागीर कसं म्हणटा शिष्यस्ते हम स्यादि माम प्रपन्नम आता पुरो आणि चर्चा आमगेले आता आमगेल फ्रेंडशिप पुरो हांव तुगेल शिष्य तूं म्हगेल गुरु आता म्हाका मार्गदर्शन कोरका आणि लायक कोण आयकला पुरा उपदेश आणि मागीर कृष्णान सांगेल तशी केला मना विरुद्ध केला मन कसं म्हणताले युद्ध करचें ना कृष्ण कसं म्हणालो युद्ध कोरका मागीर तो कसं म्हणालो करिष्ये वचनम तव तू सांगेल तशी करता मग कशी खुशी म्हणून ताजी काही इम्पॉर्टंट ना तू सांगेल तशी करची महत्वपूर्ण आसा करिष्ये वचनम तव त्या खातीर अर्जुन श्रेष्ठ कसं खातीर आसा उपदेशू आध्यात्मिक उपदेशू ऐकून त्याप्रमाणे करचे तांतू जीवनान तुला यश आसा आमगेले यशस्वी त्यात जावचें आसा त्या भारी बेजार करूं शकत ना अरे म्हाका ह्या मेळ्ळी त्या मेळ्ळी तांतू राबून आमगेलें कर्तव्य कोण देवाल नांव घेवका आमगेली साधना करता तांतूची सकड अचिवमेंट तांतू आसा त्या खातीर कन्फ्यूज जावचें शकत ना बेजार करचें शकत ना कसन कसन मेळटा ते घेवचें कसन साध्य ना ते ताजी मागशेलाचे अगत्य ना वॉट इज अवेलेबल टेक नॉट अवेलेबल डोंट वरी हरे कृष्णा ओके प्रभू थँक्यू सो मच हरे कृष्ण प्रभूजी आणि म्हाका एक प्रश्न लास्ट एक मिनिट लास्ट लायन आणि कसन मेळता तांतू समाधान असल्यार सक्कड तांतू प्राप्त जाता हे वेगळूच जावं आमकां कसं आमकां उण मेळना डोंट वरी अबाउट इट तांकां चड मेळना आमकां उण मेळना अशें नाही आमी आमगेल अवस्थेन तूं केन्ना सरेंडर जाता पळय तेन्ना तुमकां 100% तांतू पुरा प्राप्त जाता कसं अगत आसा कसं प्राप्त जावका त्या पुरा प्राप्ती तांतू प्राप्त जाता हे आमकां विश्वास आसता ओके थँक्यू माताजी हरी बोल आणि हरे कोणा कृष्ण प्रभूजी मावळी प्रभूजी सद्गती आणि मोक्ष हाचे मध्ये डिफरन्स कसन प्रभूजी येस येस व्हेरी आमी गुड म्हणटाच एक मनशाक सद्गती पावका एक एक केलो म्हणटात मोक्ष मेळका त्या मनशाक सो व्हॉट इज द डिफरन्स मोक्ष म्हळ्यार जन्म आणि मृत्यू या श्रृंखलेन तुल्यार मुक्ती फ्रीडम फ्रॉम बर्थ अँड डेथ ताका मोक्ष म्हणटात आणि ताचे पाशी व्हडली मुक्ती आसा मुक्ती म्हळ्यार मृत्यू आनी काय जाय न्ही मृत्यू जाय न्ही तरी पण आत्मा जीवन मुक्त जावन रप्त जाता सो जीवन मुक्ती इज हायर दॅन मोक्ष आणि ताजे पाशी हायर सद्गती आसा सद्गती म्हळ्यार मोक्ष प्राप्त जाल्ली मागीर खंय पावचें आसा खंय वचुका कसं डेस्टिनेशन ताका सद्गती म्हणचें सत विशयान तू गती ताका म्हणजे सद्गती आणि सद्गती म्हळ्यार एक्चुअली कसं नाही देवाली सेवा खंय प्राप्त जाता थंय पावचें ताका सद्गती म्हणटा ती हायेस्ट सद्गती आनी सद्गती म्हळ्यार देवा लागीं पावचें देवाल धामांत पावचें सालोक्य सामिप्य देवा लागीं पावचें देवाल धामांत पावचें सालोक्य देवाल मणके शरीर प्राप्त करचें म्हळ्यार सारुप्य देवाल मणके ऐश्वर्य प्राप्त करचें सार्ष्टी अशी स नमुन्या सांगितलें आसा मुक्ती पण सकळा पाशी श्रेष्ठ मुक्ती म्हळ्यार उद्धव मणकेची देवा वट्टू ना तो सानिध्य ना सालोक्य ना मात्र देवाल सेवा मात्र प्राप्त आसा सकळा पाशी देवा वट्टू दवरची शक्ती त्या सेवेंत आसा आमकां म्हणटा पळय
ह्या आत्म्याक सद्गती प्राप्त जावो, देवा ताका सद्गती मेळ्ळो मारी कसन देवा मना आस तागेल विशयान तू त्या ताका प्राप्त जावो ताका सद्गती म्हणचे. आमकां कसन जावं का म्हाका गोलोकांत वचून रावचें आसा, दॅट इज नॉट सद्गती, तें आमगेली इच्छा. पण देव हनुमंता देवा ಒಟ್ಟು मना आसा, पण देवा मना आसा की तू राबू का म्हाकशी म्हणून. तर बद्ध सद्गती देवाली आज्ञा उपदेशू पालन करचे इज रियल सद्गती. देव केन्ना आमकां सांगतास की तू अशी कोर का, तेन्ना देवाला आयकून त्या उपदेश पालन करचे सर्वोच्च सद्गती. आमगेली इच्छा देवा विशयान तू आसा पण ती श्रेष्ठ ना. तर केन्नाय कोणी मरता ती तेन्ना आमकां व्हॉट्सएपार म्हणटा ती RIP, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस. देर इज नथिंग लायक रेस्ट इन पीस. ते पुरा पट्टी सद्गती मेळ्ळो दॅट इज रियल. ताका देवाल चरणान तू स्थान प्राप्त जावो, ताका देवाल सेवा प्राप्त जावो, देवाल मना मणके तागेल हातान तुल्यान कार्य जावो, दॅट इज रियल सद्गती. आणि त्या खातीर आमी प्रयत्न आणि प्रार्थना करता. ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी, हरे कृष्णा. हरी बोल. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे Yes. कृष्णा. हा मथुरा माताजी. प्रभुजी पंचरात्मिका विधी म्हळ्यार म्हाका समज गोत ना तेची एक्सप्लेन करता वे. आमी इस्कॉन फॉलो करचे पंचरात्मिका विधी वे. तुमगे लाव मथुरा माता न्हू. वे येस येस येस. ओके ओके ओके. पंचरात्रिका विधी म्हळ्यार देवाल विग्रहाली कशी पूज करची ताजे नाव पंचरात्रिका विधी म्हणून. ताजे इतिहास अशें आसा की नारद मुनीक एक पंता राधा राणील्या जन्म वेळारी दर्शन प्राप्त जाला आणि ते दर्शन प्राप्त जाल्ले मागीर नारद मुनी सांगता आसता की म्हाका तुमगेले अष्टसखी वट्टू दर्शन प्राप्त जावप मना आसा म्हणून. तेन्ना राधा राणी सांगिल्लें आसा की तुवें कुसुम सरोवर वचूं म्हणून. तो कुसुम सरोवराक गेल्ले मागीर नारद मुनीक नारदीय गोपी रूप प्राप्त जाता. वृंदादेवी आणि माधवी गोपी तांगेल वट्टू तांगेल दयेन कुसुम सरोवरांतू न्हाणून जाल्ले मागीर पुरुष शरीर नष्ट जावन नारद मुनीक नारदीय गोपी म्हणून गोपी रूप प्राप्त जाता. आणि त्या गोपी रूपान तू नारद मुनीक राधा राणी आणि अष्टसखी दर्शन जाता. तेन्ना नारद मुनी गोपी जावन राधाकृष्णाक चामर सेवा करता. चामर सेवा जाल्ले मागीर राधा राणी सांगता की तू आतां हांगा राबू का आणि मेगेल विशयान तू आमगेले विशयान तू पंचरात्रिकी विधी तू बूक बरो का म्हणून. तेन्ना नारद मुनी सांगता राधा राणीक की म्हाका दक्ष रायल साप आसा, म्हाका 3 दिसा पयशी वयरी खंय राबूंक परमिशन ना, म्हाका शाप आसा, ते स्थान म्हाका सोडून वचूं का. तेन्ना राधा राणी म्हणटा की तागेल शाप मेगेल लोकांत तू लागू ना. भौतिक जगत तू तागेल शाप लाग आसा, पण ह्या मेगेल भौतिक जगत न्ही, हे मेगेल घर आसा. मेगेल घरान तू तागेल शाप प्राप्त ना तुका. काय अडचण काणाका, तुका कितले दीस राबूय हांगा. तर थंय दाखून 1 किलोमीटर दूर आसा एक स्थान आसा नारद कुंड. थंय राबून नारद मुनीन पंचरात्रिका विधी पुस्तक बरयला, ग्रंथ बरयला. तातूंत कशी देवाली पूज करता, विग्रहाली कशी पूज करता, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा कशी कच्चन भावनेन करता, कसं कसं साधन जावपा त्या तरी आणि कशी ते करचे असं म्हणून विस्तारपूर्वक वर्णन दिला. तर आम्ही आमगेल संप्रदायान तू तेच फॉलो करचे. पंचरात्रिका विधी आमगेल पूजा, देवस्थानाची प्रतिष्ठापना आणि सनमुने आरती, सनमुने भोजन लावचे, श्रृंगार करचे, ते पुरा पंचरात्रिका विधी हांतू भितर येता. अशी ते पंचरात्रिका विधी. ओके, हरे कृष्णा. ओके, हरे कृष्णा. धन्यवाद. आणि कोणा प्रश्न आस की. प्रभुजी हरे म्हाका कृष्णा अनेक प्रभू. प्रश्न आशिल्ले. येस येस. केलो कडेन म्हळ्यार अशी सांगताच की म्हळ्यार बरसाना त्या सायडांनी सांगताच की राधा देवीला म्हळ्यार चड हें केल्यार वरकीन म्हळ्यार भक्ती केल्यार इट इज लायक
म्हळ्यार व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन भक्ती ऑफ राधा राणी अँड भक्ती ऑफ कृष्णा? दॅट इज माय मेन क्वेश्चन. बिकॉज तशी श्रेष्ठ म्हणतात केलो आम्ही ठिकाणी सकड राधा राणी. आम्ही सकड कृष्णाला भक्ती करतात आणि कृष्ण राधाला भक्ती करतात. हो मेन डिफरन्स. कृष्ण स्वतः राधाला भक्ती करता हा आणि कृष्णाला भक्ती केल्यारी कृष्ण प्राप्त जाता म्हणून गॅरंटी ना. तागेली भक्ती प्राप्त करचे मस्त कठीण असत. पण राधाला भक्ती केल्यारी कृष्ण सहज प्राप्त जाता इझिली. किती म्हळ्यार राधाल्या नियंत्रणा भितर कृष्ण असत आणि राधाला इच्छेप्रमाणे कृष्णा स्वतःक आमकां अर्पण करता. म्हळ्यार राधा केन्ना सांगता की हाका तू तुगेल म्हणून घेवका स्वीकार करता. यू एक्सेप्ट हिम एज युअर ओन. तेन्ना कृष्णाक ना म्हणून जायना. पण योग्य असतं ना योग्य असतरी राधान सांगले मागीर कृष्णाक ना म्हणचे जायना. ताका तरी राधाक प्रसन्न करचे मस्त सुलभ असं. राधाक प्रसन्न केले मागीर तीन शिफारस केले मागीर कृष्णाक ना म्हणचे जायना. पण राधा भक्ती हा गुप्त विषय असा, ओपन विषय नाही. ते सहज प्राप्त जायना. ताका तरी वैष्णवाला सेव करका मस्त. वैष्णवाक प्रसन्न करका. वैष्णवाक प्रसन्न केले मागीर राधा ಒಟ್ಟು परिचय जाता आणि परिचय जावन तिगेली भक्ती तिगेल चरणावित प्रेम प्राप्त जाता. ताजे मागीर कृष्ण प्राप्ती भक्ती प्राप्ती एकदम सुलभ जाता. तशें म्हळ्यार डिफरन्स ना तांतू. तशें म्हळ्यार डिफरन्स आसा. ओके. मस्त हरे व्हडलो कृष्ण विषय प्रभुजी. असतो. मस्त हरे व्हडलो विषय कृष्ण. असतो. सुलभ विषय हरे नाही. कृष्ण. भारी गुप्त विषय असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सांग आणि कोण असा? हरे कृष्ण प्रभू. धन्यवाद येस प्रभू. येस प्रभूजी. येस प्रभूजी सांग. प्रभूजी म्हळ्यार दोन प्रश्न आशिल्ले. एक म्हळ्यार एक एक वन बाय वन. वन बाय वन. सो फर्स्ट इज म्हळ्यार आमगेल्या समाजान पळयलें जड रिच्युअलिस्टीक थिंग्स फॉलो करता. म्हळ्यार यज्ञ योग अशी होम आनी करचे. सो त्या आमगेल्या म्हळ्यार आमी कितले पसून ते फॉलो करचे कंटिन्यू करता. म्हळ्यार घरान सांगता अशें करता म्हणून. सो ते कशें कंटिन्यू करचे आमगेले पयलींच्यान. पळय आमगेले फॅमिली ट्रेडिशन आसा पळय तेवे भक्ती ट्रेडिशन. हा आमगेले खंयचे रिच्युअल्स विदाउट भक्ती ना. आमगेल्यान तू आमचे गेल्यान तू कसं कसं नासता. उत्सव असं विंगड नमुन्याचे उत्सव आसा ती ते पुरा आमकां पालन केल्यारी तांतुल्यान भक्ती प्राप्त जाता. पण केल्या जण त्या पालन करतात तांकां गोतू ना की आमकां भक्ती जावून आमी करतात. ते रिच्युअल म्हणून करतात. ते रिच्युअल्स रिच्युअल म्हणून करचे आणि रिच्युअल्स देवा प्रसन्न करचे खातीर करचे आणि तो डिफरन्स आसा. तर जेन्ना ते एक नियम एक रिच्युअल म्हणून फॉलो करतात आमी हे फरक गोतू जाल्यार मागीर तेच पालन करता सोडून वचता. पण ते देवा खातीर म्हणून करता. देवाक प्रसन्न करचे खातीर म्हणून करता. आमगे लक्ष क्लियर जावका की आमी हे पुरा करून स्वर्ग प्राप्ती आणि पुण्य प्राप्ती करचे म्हणून करचे ना. जेन्ना ते करताना पुण्य मेळका आणि ते पुण्य फलानुसार स्वर्ग प्राप्ती जावका म्हणून ते करता ती. आम्ही तेच कार्य करता ती पण ते देवाक प्रसन्न करचे खातीर करता ती. स्वर्ग प्राप्ती खातीर करना ती. स्वर्ग मेळो नरक मेळो गोलोक प्राप्त जावो ते आम्ही कार्य करता रावता ती. ही भावना ताची मागची चड इम्पॉर्टंट आसा. आम्ही कसं करता ती ते चड इम्पॉर्टंट ना. आम्ही कसं खातीर करता ती ताचे प्रयोजन कसं मनान तू ते आमगेल्या कार्याचे फल निश्चय करता. कसं फल मेळका म्हणून आणि मेळता. कसन फळ आमकां मेळका ते ठरोवचे काम करता आमगेले भावना कसन मनान दवरून करता म्हणून. हा सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन बिगिन कथा रिलेटेड आसा प्रभूजी. हा आमगेले जगन्नाथ कथा रिलेटेड जगन्नाथ हा रथयात्रेचे ऐकत आशिल्लो. सो तेन्ना तुमी सांगले की श्राद्ध देव मनवले फर्स्ट सेकंड हाजे
फर्स्ट सत्ययुगांत येता म्हणून सांगितले, सेकंड कल्पाचे फर्स्ट सत्ययुगांत. सो बट आम्ही ऐकल प्रकार म्हळ्यार आम्ही अशी म्हळ्यार सांगतात की 50 years ऑफ ब्रह्मा जाल्या नंतर जगन्नाथ हे येता. सो ते फर्स्ट मनवले हांतू कशी अंडरस्टँड पळय पद्मपुराणांतू स्कंद पुराणांतू त्या बरयला ते हांव सांगला. आता सांगले मात्र 2-3 लास्ट प्रवचन सांगले मात्र ते की श्राद्धदेव मनूले सेकंड कल्पांतुले फर्स्ट सत्ययुगांतू जगन्नाथ प्रकट झाले म्हणून. तर ते शास्त्रा भितरी तशी मस्त विरोधाभास आसा, मस्त नमुन्याचे विंगड विंगड ऑपोजिंग स्टेटमेंट्स आर गिवन आणि ऑल आर ट्रू. एक कडेन सांगला की राधा राणी जन्म रावला झाला म्हणून, एक कडेन बरयला की राधा राणी जन्म बरसाना भितरी तांगेल्ल्या घरांतू झाला म्हणून. अशी विंगड एक कडेन बरयला की नेला भितरी जे आसा पळय सीत तांतू वृषभानु महाराज यज्ञा खातीर तयार करताना नेला भितर राधा राणीची प्राप्त जाल्ली म्हणून. तेव्हा सत्य आसा. पण तांतू कसं बरयला म्हणजे कल्पभेद आसता. तो कल्पभेद म्हळ्यार विंगड विंगड कल्पांतू, विंगड विंगड लोकांतू, विंगड विंगड कालावधींतू विंगड विंगड नमुन्यान देवानं कार्य केला. एक कडेन देवानं तृणावर्ताक मारून ताका मुक्त केला. अनेक कल्पांतू तागेले खानदार बसून पुरा स्वर्ग लोकांतू यात्रा केल्या. एक कल्पांतू कृष्णानं कालियाक दमन करून थंय पेटयला फिजी आयलंडांतू. आणि एक कल्पांतू ताका पक्षी करून सर्प पक्षी करून तागेले बोटू बैसून पुरा स्वर्ग लोक यात्रा केल्या. अशी एक एक लिला विंगड विंगड नमुन्यारी विंगड विंगड कालांतू देवान केल्या. आणि दे आर ऑल ट्रू. तांतू कसं विरोधाभास ना. तशी त्यावेळी सत्य आसा, ह्यावेळी सत्य आसा. आता ब्रह्माल्या 50 years जाल्ले मागीर हाऊ कॅन दॅट बी द फर्स्ट अँड सेकंड सत्ययुगा ऑफ ब्रह्मा और श्राद्धदेव म्हणू? नॉट पॉसिबल. पण त्यावेळी ट्रू आसा, सत्य आसा. त्यावेळी शास्त्रांत तू मस्त कडन अशी विंगड विंगड बरयला आसा. विंगड विंगड शास्त्रानुसार विंगड विंगड देवा लीला विंगड नमुने आमकां देख पडता. ऑल आर ट्रू. दॅट इज अनेक सत्य लायक जावन एका कडेन आसना तरी पण ते एक कडेन आसा अशी. इट्स ऑल रिकन्साइल्ड इन द स्पिरिच्युअल स्क्रिप्चर्स. द व्हेरिगेटेड ट्रूथ इज स्टील ट्रूथ at various platforms. आणि कसं नाही सांग. सेम लाईन अंतू अनेक विश्ववासू स्टोरी वरे इट हॅज 2 versions म्हणून सांगतात. म्हळ्यार विद्यापतीन तांकां हे केलं त्यांनी डायरेक्ट आपोवन व्हेले म्हणून सांगतात. अनेक लोकल हंतू सांगताची त्यांनी ते मस्टर्ड सीड्स उडयले वय म्हणून. वय दॅट बोथ स्टोरीज आय हर्ड. एक कडेन परत बोवाळ्यांनी धांकून पट्टी लावून ताणें आमगे पुडयो भितरी ते पुरा मस्टर्ड सीड्स घेवन वता घालता वता ती. आनी मागीर स्वता वता वापस एक पंथा एकलोची ते मस्टर्ड ग्रो जाल्ले मागीर वता ते बरयला. आनी एक पंथा जावया वट्टू मोग आसा म्हणून ताका घेवन गेल्लो ताणें घेवन दाखयला. ते बद्दल आसा उठू आसता. सो डिफरंट स्टोरीज आर देर. आय हॅव ऑल्सो रेड बोथ द स्टोरीज. थँक्यू प्रभू. येस प्रभूजी. हरे कृष्णा. ओके. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा सांगा. मग एक म्हणचे आशिल्लें की महामंत्र जप आम्ही हा करतात ती तर हा मग ते आम्ही एक जप जल की एक माल जल नंतर आम्ही हा पंचतत्व मंत्र म्हणतात ते. वय तर हांव ते 2 मंत्र म्हणून मागीर हांव कसं करता ते सांगताच प्रभूजी. तर ते केले नंतर हांव एक हनुमंताले एक 2 लायना श्लोक म्हणटा. कसले म्हळ्यार एक भजनीन तो आयकलेली खंय राम नाम कृष्ण नाम म्हणतात ते हनुमंत येता. तर वय हनुमंताल नाम म्हळ्यार राम येता. सो वय तांणी म्हाका ते प्राप्ती जावं म्हणून हांव एक त्या भावनेरी हांव म्हणटा. आनी ताजे राधा राणीले नाव सांगून राधे राधे राधा राणी तू म्हाका अनुग्रह करी रक्षण कर म्हणून हर एक माल जर हांव तांगेले तिगेले उडगास करता राधे राधे माताले तो कृष्ण इथे येता म्हणून सांगून त्या एक भावनेरी हांव करता प्रभूजी. सो ते करेक्ट अस की ना ते वय परफेक्ट. तातूं काय प्रॉब्लेम ना. हरे नो कृष्ण. प्रॉब्लेम. परफेक्ट. नो प्रॉब्लेम.
येस. आणि सो मुरलीचे चरण प्रभू, shall we end हरे here? कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि कोणा काही कसले क्वेश्चन्स आस की इवन रुक्मिणी प्रिया माताजी, हरे कृष्ण प्रभू, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. कसं प्रश्न आस की एक साधकाक हा सगळ्यांना अनर्थच म्हणून केन्ना कळता हा आणि ते अनर्थाचे अनर्थ निवृत्तीचे स्टेजेस कसं नाही म्हणून. अनर्थ निवृत्ती फर्स्ट स्टेज में अनर्थ गोतू जाता, पुढे अनर्थ गोतू असना. हाऊ सो इज दॅट मग मला कशी रेकग्नाइज करता म्हणून. कळता आमकां की आम्ही आता मस्त लोभी असती, आमकां मस्त लोभ असं म्हणून गोतू जाता, आमकां मस्त काम भावना असं म्हणून गोतू जाता, मस्त दुडवा आशे असं म्हणून कळता. आमकां दिसता की आमी ना आशिल्ली म्हणून, पण आमकां कळता की आमकां ती आश आसता न्ही काही अशी. सुरवेक ट्रीटमेंटा फुडें कसं नाही डायग्नोसिस गोतू जाता की रोग आसता म्हणून, ताजे मागीर ट्रीटमेंट जाता, आनी ट्रीटमेंट जाली मागीर गुण जाता. गुण जावन मागीर कळटा की ताप गेल्लो, खांक गेल्ली, पोटादुखी गेल्ली म्हणून कळटा न्हय. तशी ते अनर्थ निवृत्त जाले मागीर गोतू जाता की आमकां आतां हे आतां गोतू गेल्ला म्हणून. परंतु ते अनर्थ निवृत्त जाल्ले मागीर भक्ताक नम्रता प्राप्त जाता. नम्रता, त्या नम्रते भितरी ताका कळटा की हे पुरो गेल्ला म्हणून, तरी पण तो दाखयना की गेल्ला म्हणून. तो दाखयता की मोसम पतित प्रभू न पायबे यार, हांव पतीत आसा म्हणून ताका मना दिसता की अशी गर्व जायना की आतां म्हगेले काम वासना मुक्त जाल्या, आतां म्हगेलो क्रोध मुक्त जाला, आतां म्हाका दुडवा आशिना, आतां म्हाका घरा आशिना, आतां म्हाका कुटुंब आशिना, अशी पुरा मनान तूं भितर अनुभूती आसता. पण नम्र डिवोटी आसा पळय तो भायल्यान दाखयना. नम्र आशिल्ले मिती तो भायर जेन्ना दाखयना की म्हाका आतां ह्या प्राप्त जाला, त्या प्राप्त जाला, अशी आशिना तशी आशिना म्हणून प्रदर्शन करना तो केन्नाय. आनी आमकां हे पुरो गोतू जावका म्हणून लागत ना. ते काम वासना आस की काम वासना गेल्ली, की क्रोध आस की क्रोध नष्ट जाला म्हणून गोतू जावचे कसं नाही ಆಗತ್ತ ना. आमगेल काम एकाची, आमगेल साधना, आमगेल सेवा आम्ही करता रावचे. कसन निवृत्त जाल्ल्या की जायनी की ताजी येचन काडची ಆಗತ್ತ ना. हे पुरा देव पळयता मागीर. तुमकां कसं नाही निवृत्ती कोरका म्हणून देव पळयता, कसन दिवका म्हणून देव पळयता. त्या पुरा देवा विशीं आमी सोडून दिवचे आनी ते लॅक करून बसचे ना. कसन मेळ्ळें, कसन प्राप्त जाली, खंय थंय पावला, खंय थंय पावनी, कसन आनी कितें वरला, कसन आनी खंय सोडला म्हणून ते पुरा विचार करचे कसं नाही ಆಗತ್ತ ना. जस्ट गो ऑन डुईंग युअर सेवा. आमगेली सेवा करता वचूं का देवाना आमकां कसन सांग आसा ते देव करता वता. त्या खातीर येचन काडचें ಆಗತ್ತ ना. इतले आनी कितें करनी, इतले देव वेळेत करता, अगत्य इतली करना, अनपतीत ना देवाक, हगुरू कसं करता अशी कसं नाही निंबूच्या ना. सरेंडर कम्प्लिटली कसन मना म्हणून देव करता लायक करून. ओके, ओके प्रभू, थँक्यू व्हेरी मच. बोल हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. अनेक प्रश्न आशिल्ले येस. प्रभूजी. पश्चातापातू म्हळ्यार भक्ती मार्गार येईल मागीर पश्चातापातू गिल्टाचे कसं नाही ड्युरेशन म्हळ्यार ते गिल्ट कितले ते एक मनशान हे करत म्हळ्यार ताचे गिल्ट परिहार कशे जाता म्हण ते गिल्टाचे. गिल्ट भक्ता खातीर चांगना. भक्तानं अपराध जाल्ले मागीर आनी चूक केल्ले मागीर पश्चाताप करता. पण पश्चाताप जावचे आनी गिल्टी फील करचे तो मस्त डिफरन्स आसा. गिल्टी म्हळ्यार फॉल्स इगो, गिल्ट म्हळ्यार मिथ्या अहंकार. गिल्टी कसं करता, अरे हांव इतले व्हडलो मनुष्य आशिल्लो, म्हगेल्या हातान चूक जाल्या, ते म्हाका सहन जायना. ते म्हळ्यार हांव व्हडलो मनुष्य आशिल्लो म्हणून म्हाका ते हांव केल्लेली चूक म्हाका सहन जायना की हांव चूक केल्ली म्हणून, कशी केली हांव चूक ती म्हणून गिल्टी फिलींग जाता. अशें म्हणटात की गिल्टी फिलींग मिथ्या अहंकारारी आधारित आसा. गिल्टी फिलींग इज बेस्ड ऑन फॉल्स इगो. पश्चाताप इज बेस्ड ऑन ह्युमिलिटी. आम्ही पश्चाताप करूं येता, पण गिल्टी म्हळ्यार फॉल्स इगो, ते आमकां सोडून दिवका. आनी गिल्ट जाले मागीर आध्यात्मिक प्रगती जायना. पश्चाताप केल्यार
आध्यात्मिक प्रगती जाता. द डिफरन्स इज ओनली ह्युमिलिटी अँड इगो. इगो इज इक्वल टू गिल्टी अँड नम्रता इज इक्वल टू पश्चाताप. ओके. हरी हरे बोल. कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो प्रभूजी. हा नेमकी व्हड ना नेमकी. प्रभूजी, एक्सपर्ट सांगता आसताची की फॉर एग्जाम्पल रथयात्रा व्हेरी स्पेसिफिकली आषाढ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथीन कोरका पिंगड दीस करूनच म्हळ्यार सांगताची. तशीच आमी शार्द करतना त्या डेटान तू कोरका म्हणटाची जाल्यार एक पण आमकां उपाय आसना ते करूंक. ते पर्सनल शार्द म्हळ्यार पर्सनल कॅटेगरींत येता. रथयात्रा म्हळ्यार एक कॉन्ग्रेगेशनल कॅटेगरींत येता. तेन्ना ते कशी ते विंगड दिसान तू करचे म्हळ्यार पळय, वर्सान तू तांणी तीन दिल्ल्या ती पद्मपुराणांत. मग ती बाय हार्ट ना. एक चैत्रांत आसा, एक कार्तिकांत आसा आणि एक आषाढांत आसा. आणि तू पुष्य नक्षत्र असताना आषाढ शुद्ध द्वितीया, इफ इट इज पुष्य नक्षत्र that is supposed to be the best muhurta. Otherwise no pushya nakshatra, but आषाढ शुक्ल द्वितीया is supposed to be best muhurta of all रथयात्रा. आणि रथयात्रा व विशयान तुला अधिकार कोण आसा? जगन्नाथपुरी तो जाना आसा. तांगेल देव तांगेल कडेन राबता आणि तांगेल शास्त्र आसा मांजळा पांजी म्हणून. ब्रह्मान दिलेलं शास्त्र असते, देवान दिलेलं शास्त्र असतं. तांकां विंगड दिला, वेदा भशेन विंगड आसा शास्त्र ते. आणि तांतू परत ते बरोवन दवरलें की ते अशी कोरता म्हणून. तर म्हाका अशें दिसता की तांगेल अधिकार आसा आणि तांणी कसं म्हणटा ती की आषाढ शुद्ध द्वितीया दाखून आषाढ शुद्ध एकादशी थंय बहुडा यात्रा, रिटर्न यात्रा हाजे मध्येन तुम्ही जगत्यान तू खंय रथयात्रा करायची. दॅट इज बोनाफाईड. तर ते आम्ही तांगेल सन्मान करून ते कोरता. कारण तांकां इस्कॉना विशयान तू मस्त मोग आसा, रिस्पेक्ट आसा. आणि केन्ना तुम्ही तांगेल नियम ब्रेक करून कसं करता ती तेन्ना तांगेल रिस्पेक्ट आमगेल विशयान तू उण जाता वता. इट इज नॉट गुड फॉर अस. तांगेल विशयान तू आमगेल मोगू आणि आमगेल विशयान तांगेल मोगू आमकां अगत्य आसा. आणि तांणी विनंती केल्या, म्हाका एक लेटर आयला व्हॉट्सॅपार. ते पुरा पुजारी आसा पळय जगन्नाथ मंदिरांतले, तांणी सगळ्यांनी मेळून तांगेल्या कमिटीना रायाक कागद बरयला. कोण राया? गजपती दिव्य 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 सिंह देव म्हणून असं. अशें सांगला की तुम्ही राया, तुम्ही इस्कॉनाक विनंती करात की तांणी जगत्यान तू पुरा कडेन रथयात्रा तांणी द्वितीया आणि एकादशी भितर कोरका म्हणून. तांणी विनंती केल्या, तुमकां आदेश दिनी आणि तुमकां वाईट शब्द सांगून करनी, केस करनी तुमगेले वरी. तांणी रिक्वेस्ट करता की तुम्ही अशी करात ती, तांकां आमगेली मान्यता आसा म्हणून. तर केन्ना तांकां मूळ रथयात्रे अधिकार आसा तेन्ना तांगेली विनंती मान्य करून आम्ही ते पालन करता. ते वैयक्तीक असो या सार्वजनिक असो, रथयात्रा हो सार्वजनिक विषय आसा न्हय. कोणी घरांत करता ती, पण मेन रथयात्रा खंय आसता? जना भितर आसता, पब्लिकांत आसता. केन्ना तांगेले मूळ रथयात्रा तांगेले लागीं आसा, तांगेले अधिकार आसा, तेन्ना आमी तांगेल्या मताक सन्मान करून आमी ते पालन करता. दॅट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव्ह लिव्हिंग. म्हणजे तांगेले मान सन्मान दवरून आमी केन्ना करता ती, तांगेले आशीर्वाद आमकां प्राप्त जाता. आणि करचे आसले तुमी केन्ना जुनान तू करता, जुलयान तू करता, ऑगस्टान तू करता, डिसेंबराक करता, केन्नाय करता, तशी काय व्हड ना. पण केन्ना ते विशय डिस्कशन आयला आणि त्यांनी एक आमकां विनंती केल्या, तर जगत्यान तू केन्नाय पण करता तेन्ना आमी त्या 10 दिसान तू केल्यार काय वायट ना, इट्स गुड ओनली. बाकी अमेरिकान तू केल्यार तांकां काय एक लिगल रायट ना थंय केस करचे खातीर. पण आमी एक तांगेले वी आर इन गुड फ्रेंडली कंडिशन विथ देम. वी आर इन द फ्रेंडली टर्म्स विथ दिव्य सिंह गजपती देव. वी आर इन गुड टर्म्स विथ हिम. He respects us. We respect him very much.
Many devotees know him. And he has a request, please don't do this like this. तांगेल सन्मान करचे आमगेल कर्तव्य आसा अशी म्हाका दिसता. This is my opinion. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Ratna. So, हरे okay. कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. भारती आवा. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रभुजी, मेगेल क्वेश्चन आशिल्लें. एक्चुअली आमी चॅन्टिंग कोण ग्रुपांत रिपोर्ट करताची. म्हाका गुतस की मेगेल चॅन्टिंग तितले ध्यानपूर्वक जायना म्हणून म्हाका गुतस. म्हळ्यार हांव फील करता जस्ट एक राउंड मेगेल भक्तीन करता, मागीर जस्ट केले वेळा एकडे पयसून करूं जायना, एकडे तेकडे भोंवतच करता जाल्यार ग्रुपा रिपोर्ट करताच आमी. तेक लागून गिल्टसाय जाता. म्हळ्यार हांव काय तितलें आयकून करतना मागीर ग्रुपांत हांव रिपोर्ट करचें चुकीचें जाता. सो प्रश्न कसो आसा? तेच ग्रुपा रिपोर्ट आतां हांव ग्रुपा रिपोर्ट करना थोडे दीस साकून. म्हाका हांव कितले राउंड करता म्हळ्यार लायक कंटिन्युअस ते म्हाका तेन्ना ग्रुपा रिपोर्ट करतना म्हाका एक नमुने जाता. तर तुम्ही एक काम करा, ती तुमका अशी संकोच असलेली एक कोणतरी वरिष्ठ डिवोटी तुम्ही चूज करता. एक वरिष्ठ डिवोटी, एक एज अ वरिष्ठ वैष्णव, ताका मात रिपोर्ट करूं येता प्रायवेटली. पण पब्लिकान तू ग्रुपार रिपोर्ट करचे अगत्य ना. ते मारी हांव आयकलां सचिदानंद स्वामी आनी परत की आमगेले साधना आमी कितली केल्ली, कितले हजार मंत्र घेतले, कितली 64 राउंड्स केले, 32 राउंड्स केले, कसं नाही केले रे. केन्ना आमी सांगता पळय जना भितर तेन्ना ताजें मोल उण जाता, ताजें मूल्य उण जाता. ताका तरी जपा विशयी केन्नाय एक मंच सांगू येता एज अ चेक म्हणून, म्हणजे आमगेले गुरु म्हणून त्या निमित्तानं शिक्षा गुरुक सांगू येता. पण पब्लीक फोरमार तू सांगच्यान तू कसं प्रयोजन ना. दॅट इज नो बेनिफीट. कारण तू एक गर्व जावचो साध्य आसा की हांव 64 केल्ले, निर्जला एकादशीक आयतारा 32 केल्ले आणि गणपतीक 65 राउंड केल्ले, अशें पुरो एक गर्व जाता निर्माण. तेन्ना ते आमगेले साधना व्रत आमी जाले तितले गुप्त दवरता. ते आमगेले आनी देवा भितरले प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्ट आसता. पण एक भक्त सांगल्यार आमकां चेक व्हरता आमगेले बरी की आमी गर्व करता की आणि सगळं सांगच्या म्हणून गर्व करता की नम्रपणे करता की म्हणून त्या एकला सांगल्यार सांग. ओके. जायत प्रभूचे कळ्ळें. एक्चुअली ग्रुपांत म्हळ्यार रिपोर्ट करतना ते चुकीचें फील जाता म्हाका. डोंट राईट, नो नीड टू राईट. धन्यवाद प्रभूजी. ओके, थँक्यू व्हेरी मच प्रभूजी. मुरलीधर प्रभूजी. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರणाम ಪ್ರಭುಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಟ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತೂ ಏನು आज ही सेशन दिलेलं का नाही वाजूचे वेळ ना म्हाका वेळ मेळ्ळी जगन्नाथा विशयान तू अभ्यास चालू आसत आनी तुची कावन्सिलींग मिटींग आसा मस्त नमुने आशिल्ले तर ते बुक ओपन करचे वेळ ना म्हाका. फाल्यां सकाळीं म्हाका वचचें आसा निगडी खातीर. थंय देखून 10 hours I have to speak on Jagannath, so lot of preparation is required. आनी तुम्ही तरी ऑफिसा वचचें आसता आनी तू मिटींग आसा ती, ताका तरी वाजूच्याक वेळ मेळ्ळी म्हाका. मस्त धन्यवाद प्रभुजी. थँक्यू व्हेरी मच. ओके.